नमस्कार. आमच्या मध्ये एक आमकां बापाय समान आसपी मनीस वचपाक लागले. ताची खंत तर आसाच, पूण ह्या मनशांनी आमकां जें कितें भरून दिलें तें फुकट वयचें ना. नागेश बाब आनी नारायण बाब हे दोग जाण जेन्ना आमकां सोडून गेले त्या वेळार काळीज म्हजें रिते जाल्लें अशें दिसलें. कित्याक तर सगळ्यान पयलीं म्हज्या मायेचो मनीस चंद्रकांत बाब गेलो, त्या उपरांत रवींद्र बाब गेलो, त्या उपरांत गुरुनाथ बाब गेलो, नारायण बाब गेलो, आनी आतां सामको म्हज्या खूब मायेचो मनीस नागेश बाब. नागेश बाबाची आनी म्हजी जी गाठ भेट आनी ती सासणाची उरलेली ती म्हज्या तरणाटे एजीचेर, तरणाटे पिरायेचेर कॉलेजींत शिकतना तेच्या वेळार हांव स्कर्ट ब्लावज घालून कोंकणीच्या कार्यावळींनी वेंगणा शिबिरांत बी वतालें तेच्या वेळार. आनी तो काळ असो आशिल्लो की ज्या काळार चलयांक आवय बापूय भायर सोडून दिनाशिल्ले. आनी अशा वेळार नागेश बाब आमच्या घरा येलो. ताणें म्हज्या आवयक सांगलें की हेमाचो हुस्को तुमी करूं नाका, आमी सगळे आसा, तें आतां आमचें जालां, तें कोंकणी मदीं ताका आमी म्हणटले. आनी त्या एका विश्वासाचेर म्हाका कोंकणींत वचपाचें परमिशन मेळ्ळें. आनी तुमकां खरें सांगता, नागेश बाब हो असो मनीस आशिल्लो की ज्या मनशाक म्हजी पुराय जाप सारकी घेतिल्ली. कोणाक सांगल्यार खोट दिसतालें, पूण हेमा खंय गेला, हेमा कितें करता हें सगळें नागेश बाबाक खबर आसतालें. मेलवीन बाबान याद करून दिली की नागेश बाब मळ्यान बिराडान रावतालो. बिराड म्हणून कितें, एक माळयेचें घर, आनी त्या माळयेचो एक भाग नागेश बाबाचो संवसार खातीर आसतालो. आनी त्या बागांत नागेश बाब, भाभी, बाबू, रामदास आनी शेना ही चड जाण आसतालीं. हसत खेळत दोगांय पिना आंकडां कशीं किटकिट्टालीं, मस्ती करतालीं आनी तातूंत म्हजी भर पडिल्ली. पणजे गेले काय ना नागेश बाबाचेर वचप सहज आशिल्लें. नागेश बाब येवन व्हरतालो. थंयच रातचें सुद्दां रावतालें हांव कांय वेळार. आनी घरा कडेन म्हजी कसलीच कूट नासताली. आनी तांकां मागीर खबर आसली की ह्या टिमीक सगळे जाण आसा. नागेश बाब आसा, नारायण बाब आमचो शेजारी, उदय बाब आसा, हांगा बशिल्ले हरिश्चंद्र बाब आसा, श्याम बाबा बेरेकार आशिल्लो. आनी सगळे विश्वासू आनी चारित्र्यवान अशे सज्जन मनीस आशिल्ले. आनी ताका लागून म्हाका अशे तरेचें परमिशन तें मेळ्ळें. आनी हांच्या सगळ्यांच्या हातूंतल्यान प्रेरणेंतल्यान हांव जें आयज हांगा उबें रावलां आनी जें उलयतां कोंकणीच्या संदर्भांत आनी कोंकणीन म्हाका जें कितें मेळ्ळें तें सगळें ह्या मनशा खातीर मेळ्ळें अशें हांव समजतां. आनी म्हाका दिसता की हे जें म्हाका मेळ्ळें, चंद्रकांत बाब म्हणा, रवींद्र बाब, गुरुनाथ बाब, नारायण बाब आनी नागेश बाब, तांणी म्हाका घडयलें. आज ते आमचे मदीं ना, पूण जेन्ना एखादो मनीस वता हांचे भितरलो तेज्या वेळार म्हाका म्हजें काळीज भरून येता. आनी पयर तर म्हाका अशें दिसलें की हाचे पैकी हे सगळेच गेले जाल्यार हांव तरी खंय उरलें काय म्हणून. कारण म्हज्यात जो कितें ताणी घालो स्वभाव गूण आनी सगळें जें कितें घालें तातूंतल्यान हांव अशे तरेन घडत गेलें. आतां आज कोणाक दिसतलें की आज हेमा म्हणल्यार कोंकणी वेगळे पद्दतीन म्हाका पळयतले एवॉर्ड मेळ्ळा, साहित्य अकादेमीचे एवॉर्ड मेळ्ळा, पूण तांच्या मुखार हांव स्वताच म्हणजे मस्त बागोवनूच आसता.
हाजे मदीं आनी एक मनीस आशिल्लो ज्या मनशान कोंकणी भाशा मंडळान जागो दान केला ते पंढरीनाथ बाब शेणै वडलेकर. तो मनीस एक दीस इतले जाणट्या पिरायेचेर हातांत काठी घेवन म्हज्या घरा आयलो वळवय आनी म्हणलेलो हेमा हे 500 रुपया दवर त्या देवळार 500 रुपया बरी वर्सां जाली त्या गोश्टी हे गेले चित्रंगी खातीर. आनी दनपार जाल्यार हांव मुद्दाम ही गोश्ट सांगता की मागीर हांचे कडेन आनीक दनपार जाल्यार म्हाका म्हणल्यार तुगे जेवणे शिवाय वचचो ना तूं जेवपाक जाय आपल्याक त्या दीस सोमार काय कितें तरी आशिल्लो म्हणलें पंढरीनाथ काय ना कोडी कर आनी पोळ्या म्हणटालो आपल्याक. आनी त्या दिसा कितें आशिल्लें नाशिल्लें हें करून शिवराक देवळान मांडलें ताका बरो तृप्त जालो आनी आशिर्वाद तुका म्हणटालो आनी हें सांगून गेलो. अशेंच तरेन फाटल्या दिसांनी एक 2 मनीस म्हगेर आयले दनपारचेच एक नागेश बाब आनी दुसरो गुरुनाथ बाब दनपारच्याच वेळार 12 कितें तरी जाली आनी खबरे काय ना म्हणलो खबर घेता आनी वता. म्हणलें खबर घे म्हाका म्हणलें म्हजे कुळाचे मनीस आयिल्ल्याच्यान दिसल्या या बसा म्हणलें तर बसले उदक पिलें उदक दिवलें. हांगा खंय खानावळ बीन आसा काय म्हणलें म्हणलें कित्या खातीर खानावळ ना आमी जेवता आनी वता म्हणून कितें म्हणलें 12 जाली आनी जेवता आनी वता ना म्हणलें रावपाचो ना तूं पयस हांगा म्हणलो उलोवया तूं भितर कित्याक वता ना म्हणलें जातलें म्हणलें जेवण भायर येता आनी भितर गेलें आनी फ्रिजान पळयत जाल्यार बरें नुस्तें आशिल्लें. नागेश बाबाक नुस्तें आवडटा म्हाका खबर आशिल्लें आनीक फ्रिजान पळयलें आनी बेगीन काडलें लायिल्लें बीन आशिल्लें मसालो आनीक म्हणलें चल च्या करता च्या इल्ली हाड च्या घेता आनी वता म्हणलें. च्या केलीच पूण मागीर तांकां हांवें जें रांदून वाडलें म्हज्या हें म्हणना पूण नुस्त्याचो तो इतलो फटलो आशिल्लो नागेश बाब की ताका बरें तें नुस्तें आशिल्लें गांवठी आख्याचें आख्खें फ्राय केलें म्हणलें बरी फाटली तातूंत गोश्टी आनीक मागीर बरें तृप्त जालें आनी म्हणलो हेमा तृप्त जालो आपूण म्हणटालो दोगूय नागेश बाब परत एक फावटी करुया म्हणलें बरें परत येवपाक पावलें न्हू. ही एक याद म्हाका थंय दिवन गेले की हेमा तूं भिवू नाका आमी आसा पडलें. अशे तरेन दुसऱ्याक उर्बा हाडपी उमेद दिवपी हे सज्जन आनी प्रामाणीक मनीस आशिल्ले. म्हजे खातीर तर ते पालक जावं लागले मार्गदर्शक आनी म्हजे बरे म्हणपी. चित्रंगी मेळाव्यांत हे सगळे लोक म्हजे खातीर तांणी हाजेरी रावल्या हांगा आसा ते सुद्दां दैवक मागीर क्रिश्चन बाब कोण ना म्हणून ना सगळ्यांनी कांयच मनान कसलेंच हें धरी नासना पूण कोणागेर वता कितें करता तें म्हणनासतना ते नारायण म्हणून मुद्दाम हाजेर रावताले रात जायसर रावताले आमी आनीक ते यादी हांव विसरूंक शकना. यादी काडल्या यादूच न्ही पूण ते म्हज्या मनाच्या काळजान धरिल्ले आसात. ते गेले पूण खरें सांगू आमचे खातीर सद्गूण आनी बरे विचार दवरून गेले आनी जातूंतल्यानूच आमी आयज घडत गेले आनी कोंकणीचो हो नेट आनी फोर्स मेळ्ळा तो तांच्याच हातूंतल्यान मेळ्ळा अशें हांव म्हणटा. नागेश बाब कंप्युटर करूंक न्हू ताणें मावस हातान घेतलो केन्ना घेतला कंप्युटर ना न्ही मावस हातान घेतिल्लो हांवें पळोवंक ना पूण ह्या कंप्युटरांतल्या गुगलान जी कितें म्हायती मेळटा ती सगळी नागेश बाबाक खबर आशिल्ली. नागेश बाबा एक फोन करून ताचेर म्हायती जाता ताका कशी मेळटाली आनी ताजी स्मरण शक्ती इतली तीव्र कशी आशिल्ली म्हाकाय कळना. हांव केन्ना केन्ना चिंतता की आमकां गुगल सर्च करून पळोवचें पडटा पूण नागेश बाबा गुगल सर्च करचो पडनाशिल्लो सगळो इतिहासच तोंडपाट आशिल्लो तो तारखे सयत सांगतालो. अशे तरेचो एक गिन्यानी आनी बुदवंत टॅलंटेड मनीस आमच्यांतल्यान गेला हें दुख्ख न्ही हाचें आमकां पोकळी निर्माण जाल्या म्हणजे बरोवन ना येवपा सारकी पोकळी. अशे तरेचे मनीस आमच्यान घडचे अशें म्हाका दिसता. तांची देख घेवन विदावट गुगल नासतना सुद्दां आमकां अशी म्हायती आसची आमचे मदीं अशे तरेचे लोक आमचे मदीं घडपाक जाय. नागेश बाब
म्हळ्यार एक चळवळ आशिल्ली. नागेश बाब म्हळ्यार एक इतिहास आशिल्लो. तो इतिहास ताणी रचलो, ताणी घडयलो आनी आमच्या मुखार सादरय केलो. अशे तरेचें व्यक्तिमत नागेश बाबाचें आशिल्लें. नागेश बाब एक आख्खी संस्था आशिल्ली कोंकणीची. खंय खंय कितें घडटा कितें आसा सगळ्यांनी सांगिल्लें आसा तें तांकां खबर आसतालें. ते कवी आशिल्ले आनी कवी कसले मनोरंजनाचे कवी न्हय. तांच्या काव्यांत चिड्डलो माड्डलो समाज दिसतालो. मेल्विन बाबान सांगलें ताणें केन्ना मार्क्सिस्ट म्हणलो ना, पूण कार्ल मार्क्साचे विचार तांच्या कवितांनी मेळटा. तांची चोरगत कविता संग्रह आनी वंशकुलाचेर जेणें हातूंत दिसता की ताणें कशे तरेचे न्यायाळ आनी प्रामाणीकपणान काम करपाचेर हाचेर कविता रचल्या तें कळटा. खलील जिब्रान तांचो आवडटो कवी. ती म्हाका याद आसा कित्याक पुर्णानंदान सांगला तशें खंय गेल्यार खलील जिब्रानाची कविता ते आयक करतालो आनी खलील जिब्रानाची कविता तो वाचून दाखयतालो. ताजें कोंकणी ट्रान्सलेशन ताणें प्रसिद्धी केलां. म्हाका एक तेन्ना कॉपी दिली म्हाका बरी अक्षरान सही बीन मारिल्ली याद जाता म्हाका. ते दोगूय मनीस नारायण बाब आनी नागेश बाब म्हज्या हातूंतल्यान तरी श्रेश्ठ मनीस. तांणी पालकत्वाची कोंकणी जबाबदारी घेतली म्हज्या बाबतींत तरी. आनी म्हाका कोणी कितें म्हणटलो जावं कोणी कितें करतलो हाजी ती जतनाय घेताले. ना द्वेश ना दुस्वास ना घर. नारायण बाबाचे विशीं आनी कितें सांगू की कसलोच दुस्वास केन्ना ना, कसलोच हेवेदावे ना, कसलोच गर्व ना. ते भोंवताले चलताले अशे सामान्य मनशा वरी. नागेश बाबी सामान. आनी स्कुटर अखेर मेरेन चलयली स्कुटर. हालीं तांचे कडेन जायनाशिल्लें पूण स्कुटरीन भोंवताले. कित्याक काय म्हणटालो हें करपाक. एक गोश्ट हाची नागेश बाबाच्या बाबतींत मळ्यांतलें तांगेलें घर आनी दुसरें टी.व्ही. कुन्ना वॉला सकयलो गळो म्हणजे हे जमनीत जमताले ते लोक. शिवराका बी खबर आसतलें की पुनायत रावतालो सगळ्यांक. आनी कोंकणीचें कोणी दिसलें काय ना हाडप ना आनी कोंकणीचें भाशण घेवप. कोंकणी कशे खातीर कित्या खातीर यो म्हणून. आनी अशे तरेचें एक संघटन चातुर्य म्हणटा पळय तें नागेश बाबा कडेन आशिल्लें. आनी ते कोंकणी चळवळी खातीर आमकां खूब उपकारा पडले. अशोक भोसलो म्हणया तांकां सगळ्यांक ताणें अशें तरेन हाडलें. आनी दुसरी गोश्ट घर. तें घर कशेंच विसरपाचें न्हू. आतां चिंबला तेजें घरान हांव एक अवघे 2 काय 3 खेपे पावलां. पूण त्या घरांत कितले फावटी पावला आसतना म्हळ्यार तुमी ल्हान आशिल्ले तेन्ना. तर अशे तरेचे आमचे नागेश बाब आनी नारायण बाब. फाटलीं 5 दशकां म्हणजे 50 वर्सां म्हजो तेंचे कडेन संपर्क आसा आनीक तांचे कडेन सहवास आसा. तांचे सगळे गुणान गुण म्हजे भितर येवचे अशें म्हाकाय दिसता. कारण तांचे गुण म्हणजे हाजे म्हणजे सद्गुणूच म्हणपाक जाय की तांचे हांवें तुमकां सांगलां तशें ना गर्व ना दुस्वास कोणा विशीं कितें वायट म्हणलें त्या दोगांय मनशां कडल्यान हांवें केन्नाच आयकूंक ना. वेल्यान कोणाची थंडपणान समजावणेची भाशा एक तांचे कडेन आशिल्ली. दोगांयची. नारायण बाब तर सामको ना गो अशें न्ही गो अशें ते हें करतालो. तशेंच नागेश बाब. ते तरेन अशे तरेन जे आमचे जाणटे मनीस आमचे आतां आयज गेल्यात ताची खंत न्ही दुख्ख न्ही विवंचना करीत आमी बसनासतना तांणी जें कितें दिलें फुडें वचपाचें जी शक्त आमच्यान केली ती शक्त घेवन आमी फुडें गेल्यार आमी फुडें ती चडांत चड उदरगत करपाक पावतली. आनी तांचें हेंच मागणें आशिल्लें की बसनासतना न्ही वेळ काडिनासतना आमी फुडें फुडें वचपाक जाय. आज कोंकणी भाशा मंडळान म्हाका हितून उलोवपाची संद दिली आनीक ज्यो यादी जागे गेल्यो यादी खूब आसात तांचे विशींच्यो. पूण आज जी कोंकणी म्हज्यान निर्माण जाल्या जे रिते पण म्हाका भासता तें ना करून येवपा सारकें. आनी हांव तुमच्या सगळ्या म्हज्या जाणट्या मनशाच्या हातून आसा. म्हाका आशिर्वादूच जाय आनी कांय नाका. देव बरें. देव बरें करूं बाबाय.
फुडल्या सुवातेर म्हाका फादर फ्रेडी जे डिकोस्ता मेमोरियल ट्रस्टाच्या वतीन फावस्ताप डिकोस्ता हांणी आपले उलोवप करचें. सगळ्यांक नमस्कार. फादर फ्रेडी जे डाकोस्टा मेमोरियल ट्रस्ट आनी फेलिसियो कार्दोजोचे फाटलावदार ट्रस्ट हांचे वतीन ह्या मान व्यक्तीन हांव श्रद्धांजली ओंपता. स्वर्गेस्त नागेश बाब कार्मली आनी नारायण बाब मावजो हांकां श्रद्धांजली ओंपतना तांच्या कोंकणी कार्यांक हांव मान बागयता. खरें म्हणल्यार ह्या दोनूय व्यक्ती कोंकणी भाशेच्यो संस्था जावन गेल्यो म्हणल्यार अतिताय जावची ना. नागेश बाब कार्मली ज्येश्ठ कोंकणी साहित्यीक, कवी, पत्रकार, वितरावपी आनी सुटके झुजारी. नारायण बाब मावजो मान कोंकणी अभिमानी, आस्वादक, कार्यकर्तो आनी कोंकणी मळार वावुरतेल्यांक उत्तेजन दिवपी एक व्हडतो कोंकणी सेवक. हांव मुंबयंत आसलेल्यान तांचे कडेन म्हजे संबंद कमी आसले, पूण तांच्या कोंकणी कार्यांची म्हाका पुराय म्हायती आसा. गोंयांत आयले आसतना दोगूय आमकां खंय ना खंय दोबाज्यांक भेटले जाल्यार नागेश बाबान ताचे लागीं आमचो संवाद जालो तो चड करून कोंकणी शुद्ध लेखना विशींचो. तातूंत तो बऱ्यो सुचना दिवंक शकतालो आनी नारायण बाबान हाचे कडेन आमकां अनुभवूंक मेळटालो तो कोंकणीचो हुस्को कोंकणी मळार घडटल्या वायट बऱ्याची चर्चा आनी विस्कुटावन खूब गोश्टी कोंकणी विशींच्यो. आपले वागणुकेन दोगूय जेंटलमॅन अशें हांव म्हणा. तांकां सासणाचो विसव ओतरेकतना तांच्या दुखेस्त कुटुंबाक बुजवण दितना कोंकणी मनशां लागीं विनयता. कोंकणी मळार हे दोगूय व्यक्ती जिवे उरप अत्यंत गरजेचें. तांचे एरांस वो लेगसी फुडें व्हरोंक आमी वावरूंक जाय. नागेश बाब मावजे बाब आमचे मदें कोंकणी मळार फुडल्या पिळगां खातीर जिवे उरप आयज दुबाव बेरेन खूब म्हत्वाचें. तें कशें करप तें जिवे आसलेल्यांनी सोदून काडटा. सरोन गेल्ल्या व्यक्तींक आर्ग देव बरें करूं. देव बरें करूं. फावस्ताप फुडल्या सुवातेर साहित्य मंथन सत्तरीच्या वतीन गोपीनाथ बाब गांव हांचे लागीं मागता की ताणें आपलें उलोवप करचें. साहित्य मंथन सत्तरी वतीन नारायण भाऊ मावजो आणि नागेश बाब कार्मली हांकां नमन करता, हात जोडटा. साहित्य मंथन सत्तरीच्या सगळ्या कार्यावळींनी नागेश बाब कार्मलीन आमकां भरपूर योगदान दिलां, भरपूर आमकां उर्बा दिल्यात आनी सदांच करंजूर पासून कुमठळ मेरेन आमच्या साहित्य ग्रामीण साहित्य संमेलनाच्या माटवांत येवन आमकां खूब शिकयलां. नारायण भाऊ मावजोच्यो 2-3 गजाली हांव मुद्दम सांगतलो. 2021 नोव्हेंबर म्हयन्यांत म्हाका याद जाता, नारायण भाऊ मावजोन म्हाका एक फोन केलो एक दीस आनी म्हाका सांगलें, गोपीनाथ बाब तूं मडगांव बी येवपाचो आसा काय म्हणून. हांव म्हटलें पळयता. ना मुद्दाम येवं नाका मडगांव येता जाल्यार, जर भाशा मंडळांत तूं येता जाल्यार आमगेर यो आनी मागीर वच, अशें तुका मेळपाक जाय.
आणि हांव बरोबर नोव्हेंबराच्या 12 का 13 तारखेक 21 मेळ्ळो आनी सांजचो 4 येयलो हांव आनी येयल्या उपरांत खबरी सांगपाक लागलो नारायणबाब मावजो की तूं बरें काम करता तुजी शाळा बरी चलता हें चलता म्हाका अग्निबाब सरान सांगलां आनी अन्वेषा बायन सांगलां म्हाका तूं बरें काम करता म्हणून हांवें सांगलें करता काम चलता मागीर ती शाळेंत कितलीं भुरगीं आसा आमच्या शाळेंत आमच्या शाळेंत कितलीं भुरगीं आसा अशें म्हणून हांवें विचारलें हांवें सांगलें 150 भुरगीं शिकतात म्हणून बरें काम चल्लां आनी मागीर च्या पाणी सगळी घेतली आनी मागीर हांव म्हज्या केदीच्यान 70 ती भरतलो कितें नारायणबाब मावजो म्हणून हांवें 2 माडयो व्हेल्ल्यो आनी माडयो दिल्या उपरांत म्हाका असलें बी कांय घेवन येवं नाका अशें कांय हाडूंक जायना येयला बरें आसा आनी मुद्दम येवं नाका आनी हें सगळें जाल्या उपरांत मागीर म्हाका तुका पुस्तकां दिवपाक जाय आशिल्लें रे शाळेक तुज्या म्हणून बरें आसा हांव जाणा एक 10-15 पुस्तकां दितलो अशें म्हणून अशें म्हाजें तकलेन आशिल्लें आनी च्या पाणी जाली खबरी जाल्यो आनी मागीर म्हाका म्हणपाक ही पुस्तकां दवरल्या भायर 2 बॉक्सां भरिल्लीं पुस्तकां सादारण 150 सुमार पुस्तकां आशिल्लीं ती पुस्तकां घेतली आनी मागीर हांवें ती भायर दवरली आनी म्हाज्या बरोबर आमचो टिचर आयिल्लो आनी मागीर जालें खबरी जाल्यो आनी बरें काम कर बरी चलता शाळा आनी 150 भुरगीं बी शिकप 70 म्हणल्यार खूब व्हडली गजाल रे हांव जाणा अग्निबाब म्हाका सांगता अशें आनी मागीर हें टोकन म्हणून घे म्हणून आनी म्हाका एक एनवलप दिलें आनी हांवें तें एनवलप घेतलें आनी दवरलें आनी आमी घरा गेले आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं स्कुलांत गेल्या उपरांत हांवें सगळ्या टिचरांची मिटींग घेतली आनी सांगलें नारायणभाऊ मावजोन हें एनवलप दिलां मातशें पळयात उगडो करून आनी सगळे टिचर बशिल्ले आनी एके टिचरीन तें एनवलप काडलें आनी टिचर एनवलप काडटा टिचरीन एनवलप फोडलें आनी पयशे मेजताल्या मेजून सोंपना अशे पयशे मागीर हांव टिचर कितें तर सर 51,000 रुपया घातल्यात म्हणून 51,000 रुपया म्हटल्यार म्हजे म्हाका विश्वासच बसना आनी तुमकां हांवें परत टिचरीक विचारलें कितले 51,000 रुपया आसा म्हणून तुमकां सांगता त्या दिसा सांजच्या वेळाचेर हांवें एक मॅसेज धाडली वॉट्सॅपाचेर नारायणभाऊ मावजो आनी हांवें सांगलें भाऊ तुवें खूब व्हडले उपकार केले म्हज्या शाळेंत म्हज्या भुरग्यांक गरज आशिल्ली आनी तुवें इतले सगळें केलें आनी मॅसेज घातले पण म्हाका सांगलें हे पळय मॅसेज तुजी हांवें वाचल्या पूण बातमी बी दिशीत हां बातमी बी कांयच दिवपाक जायना आनी हें सगळें सांगलें पण म्हाका सांगता तो हांवें म्हटलें भाऊ एक तरी हांव एक उपकाराचें पत्र म्हणून तें तुका धाडटा पत्र न्हू कांयच धाडपाक जायना असलें बी कांय करपाक जायना म्हणून कांयच करपाक जायना तुका दिलां हांवें तें आनी तुका सांगता तें एनवलपाचें नांव नाशिल्लें कांयच नाशिल्लें आनी तुवें म्हाका आतां फोन करून सांगलें तुज्या टिचरांच्या फुड्यांत तुवें उक्तें केलां आनी 51,000 रुपया सांगले हो विश्वास तूं तुज्या शाळेंत बाळगिता ही निश्ठा तुज्या शाळेंत तूं बाळगिता हें सगळ्यांक खूब सारकें अभिमानाचें आपणाक दिसलें म्हणपाक लागलो हें सगळें जालें आनी 15 दिसांनी परत भाऊचो फोन आयलो गोपीनाथ बाब आतां दिवाळे कडेन म्हाका कितें दिवपाक जाय आशिल्लें मरे असोच यो मरे अशें हांव म्हणलें येता मुद्दाम येवं नाका भाशा मंडळान येतलो यो रे अशें म्हणून हांव एक दिसा परत गेलो 15 दिसां उपरांत आनी 15 दिसां उपरांत गेल्या उपरांत म्हाका म्हणपाक आपूण बरोबर 4 भायर सरून रावता म्हणून हांव 4 गाडी घेवन गेलो जाल्यार नारायणभाऊ मावजो सामको रेडी आसा कपडे घालून चल गाडी स्टार्ट म्हणपाक आमी च्या पाणी घेतली आनी आमी गेले हांव सांगता थंय तुवें गाडी थांबोवपाची आं म्हणून आनी हांव गाडी घेवन गेलो मडगांवच्यान म्हाका गाडी मडगांवचें कांय खबर ना हांव सांगता थंय व्हर आनी व्हरता आतां तें फुडलें दुकान थंय रावा म्हणून आनी फुडल्या दुकानाचेर हांव गाडी थारायल्या उपरांत लग्नाची धडवत जशी अशी बांदून हाडटा बॉस्के येदी व्हडली पोटली तशी एक पोटली घेवन एकटो कोण तरी रस्त्यार आयलो आनी तेणी पोटली काडली म्हज्या गाडयेन घातली घातल्या उपरांत आतां म्हणलो सरळ वचपाचें म्हणपालो एक स्वीट मार्ट दुकान आसा थंय वचपाक थंय रावपाचें म्हणपालो हांव परत थंय रावल्या उपरांत तूं कितें पियेतलो च्या पियेतलो कॉफी घेतलो काय तूं थंड पियेतलो आनी म्हाका कितें चलता आमी थंड पिवया म्हणपालो आनी आपणें कांय घेवंक ना आमी 2 टिचर आशिल्ले आमी थंय गेले आमकां लस्सी हाडून दिली आनी तुमकां सांगता अक्षरशः 8 पाकिटां स्विट्साची येदी व्हडली भरून म्हाका दिली आनी ही तुज्या सगळ्या टिचरांक म्हणून हांव म्हटलें आनी हांव ती पोटली दिल्ली ती गाडयेन घेतली हांव म्हज्या स्कुलांत गेलो आनी दुसऱ्या दिसा परत हांवें त्या टिचरांक म्हज्या आफयली आनी पोटली उक्ती केली तुमकां सांगता म्हज्या लायफान हांवें येदे व्हडले तुवाले केन्नाच पळोवंक नाशिल्ले येदे व्हडले तुवाले म्हाका दिले आनी सांगलें हे तुवाले तुज्या एक टिचराक दिवपाचो तुजे टिचर कोंकणी खातीर खूब काम करतात तूं खूब काम करता आनी अशें काम जावपाक जाय तुमकां सांगता ताज्या भितर त्या तुवाल्या भितर एक सर्वपल्ली राधाकृष्णाचो फोटो आशिल्लो आनी हे सगळें पळयले म्हज्या टिचरांच्या दोळ्यांत दुखां आयलीं तुमकां सांगता त्या दिसा हांव जेन्ना गेलो खरेंच म्हजो एक आदार ना जालो अशें म्हाका दिसपाक लागलें इतली सारकें दर फावटी जेन्ना मडगांव हांव कोंकणीच्या कार्यक्रम घेतालो तेन्ना गोपीनाथ बाब आमची शाळा कशी चल्ल्या बरी चल्ल्या मरे भुरगीं आसा मरे बरी ही इतकी निश्ठा जी आसा हांव सदांच म्हणटा की अशा निश्ठेचो मनीस अशें निश्ठेन काम करपी कार्यकर्तो कशा प्रकारे आसचो हाची देख म्हळ्यार नारायणभाऊ मावजो जो आमच्या खातीर खूब व्हड आशिल्लो आमच्या खातीर उर्जा आशिल्ली आनी सबंद 70ंतल्या दर वेळा आमी जेन्ना येता तेन्ना नमन आसो किंवा प्रकाश पर्येकर आसो आमकां सामको उमळशिकेन आपलीच खरें म्हळ्यार नारायणभाऊ म्हाजो म्हज्या शाळेंत पावूंक ना म्हज्या गांवांत पावूंक ना आनी जेन्ना अस्मिताय केंद्रान म्हाका पुरस्कार दिल्लो म्हज्या साहित्या खातीर त्या वेळा जी एक नाळ जोडिल्ली ती सामकी दर फावटी येयल्या उपरांत नारायणभाऊ मावजो अक्षरशः
म्हजी आपली शाळा खंय चलता अशें तरी ती विचारतालो. इतल्या सगळ्या नमळायेन काम करतालो. खरेंच एक निश्ठावान कोंकणी साहित्याचे निश्ठेचे पान अशी 2 पानां निखळ्यात. पूण तुमकां सांगता ह्या निश्ठेक आमी मुखार व्हरपाची गरज आसा. ही खरी अर्थान श्रद्धांजली आसतली. हांव परत एक फावट नारायणभाऊ मावजो आनी नागेश बापकर हांची नमळायेन नमन करता. देव बरें करूं गोपीनाथ बाब. फुडल्या सुवातेर मठग्राम सिंधू सभेच्या वतीन अनिल बाप्पा यांच्या लागीं मागता की तांणी आपलें उलोवप करचें. हॅलो 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 मठग्राम सिंधू सभेचे अध्यक्ष परत आशिल्ल्यान हे हांव तांचे वतीन हांगा आदरांजली ओंपता. आमचे एक म्हालगडे नागेश बाब करमली आनी आमचे नारायणबाब मावजो हे दोगूय ह्या संवसाराक अंतरले. पूण दोगूय जाण अशे गोंयकारपण आशिल्ले गोंयकार प्रामाणीक आनी ध्येयनिश्ठ अशे मनीस जाणे दोगांनी कोंकणी खातीर आनी आमच्या गोंयचे खातीर तळमळीन जी तांची तळमळ जी आशिल्ली ती तळमळ खूब मोठी. नारायण बाबाचो स्टुडियो म्हळ्यार आतांचो न्ही पयलींचो तो पयलींचो स्टुडियो आशिल्लो तें खरें म्हणटा जाल्यार आमगेले कोंकणीचे एक स्थान आशिल्लें तिळसण 5 वरांचेर थंय मेळपाचें. सगळे राष्ट्रमतांतल्यान चंद्रकांत बाब केडे आसात उदय बाब आशिल्लो हे सगळे थंय मेळटाले. आनी तागेले एक 2 आमचे फ्रेंड आशिल्ले म्हणजे एक सुतेरबाब बार्देत आनी एक आमचो बाबय बाब वेरेंकार हे थंय येताले आनी थंय त्यो सगळ्यो आमच्यो खबरी चलताल्यो. आमी जेन्ना जेन्ना पळय 2 कामां खातीर म्हणजे कोंकणीचे काम वावरा खातीर आनी मठाचे कामां खातीर जेन्ना जेन्ना आमी कर्नाटका वताले, मुंबय वताले, बेळगांव वताले तेन्ना आमी केणी बाबा बरोबर 5 जाण मनीस आसताले. एक महाबळेश्वर बाब, एक नारायण बाब, एक नारायण वादोळकार आनी 4-5 जाण वताले तेन्ना नारायण बाब म्हणटा ती एक अशी आशिल्ली की जे 8 पानांच्या पेपराच्यो ज्यो खबरी नात त्यो 10 पानांच्यो खबरी ताजे कडेन आसताल्यो गोंयच्यो. हे वार्तापत्र ताजे कडेन आसतालें. अशे तरेच्यो सगळ्यो खबरी आनी थंय वचून जातकीर मागीर आमी तरेतरेचे कोंकणी खातीर कितें करपाचें हें सगळें काम ह्या त्या वटेन वचून वतालें. म्हणजे गाडयेन वचून आमी सगळ्यो खबऱ्यो ह्योच खबऱ्यो दीस रात तागेले कोंकणीच्यो खबऱ्यो हें करी रे तें करी रे तें करी रे. आनी जेन्ना म्हाका दिसता हांगा आमची त्या वेळाचेर हांव तर भुरगो पूण हेच उदय बाबी तर कोंकणी भाशा मंडळाचो अध्यक्ष आशिल्लो तेन्नाच म्हाका जेन्ना कोंकणी शाळा घालपाची ठरली तेन्ना नारायण बाबाची खरें म्हळ्यार कोंकणी तागेली फुडाकार ताचो. पूण तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन आमी कोंकणी शाळा काडया कशें आपणें काडपाक जाय हांकां उत्तर दिवपाक जाय. आनी त्या तळमळींतल्यान तातूंत उदय बाबा आशिल्लो, चंद्रकांत बाब केडे आशिल्लो, बाबय वेरेंकार आशिल्लो, महाबळेश्वर बोरकार हे आनी हे सगळ्या 4-5 जाणांनी ही थंय शाळा सुरू केली. तरेतरेच्यो हें सुरू केलें, कार्यक्रम सुरू केले आनी भुरगीं येवपाक त्रास करताले कित्याक बाकी कडेन शाळा आसताली म्हणजे एक टेम्पो घेवया. आनी ही टेम्पो घेवपाची सूचना सुद्दां तांचीच. एक पयसो दुसऱ्या कडच्यान घेनासतना 4-5 जाणांनी पयशे घेतल्यात आनी ताजी मेंटेनन्स फक्त महाबळेश्वर बोरकार कडेन तो पळयता तूं हें मेंटेनन्स तुवें करपाचें पयशे कितें म्हणल्यार आमी पळयतात. इवन टिचराक सुद्दां पगार सुद्दां जर मेळ्ळो ना जर जायत तर तो म्हणटालो ह्या टिचराक आमची पयशे दिवा विद्या बोन आसतना. म्हणजे ही आज जी मोठी जी शाळा जी चल्ल्या त्या वेळाचेर ताजें खूब मोठें काम आसा. आमी जेन्ना केन्ना वताले मठां बी वताले म्हाका याद जाता 25 वर्सां पयलींची खबर. प्रत्येकाल मठांत 525 वर्सांचो उत्सव चलता एक सेमिनार आशिल्लो आनी त्या सेमिनारा वेळाचेर मराठी कोंकणीचो वाद थंय आयलो आनी मराठी कोंकणीच्या वादा वेळाचेर माधवराव तळारकर म्हणून हें सगळें प्रोसिडींग मराठीन जावपाक जाय आनी अशे तरेचे वाद जाता. चंद्रकांत बाब केणी सेक्रेटरी आशिल्लो त्या वेळाचेर तागे हातांतलो मायक काडून हांगा कोंकणीच जावपा म्हूण सांगपी हो नारायण बाब वय ताका आशिल्लो. त्या वेळाचेर आमी ताका बरोबर आशिल्ले आमी तो हांव तो बरोबर वळ घालपी अशे तरेची प्रखर ताका हें आशिल्लें. दुसरें आनी जी तळमळ जी आशिल्ली पळय ताका कोंकणी खातीर ह्या कोंकणीच्या शाळे खातीर तो दिसपट्टी शाळेची खबर घेत रावता. जो कोण मेळटा अरे शाळे खातीर कितें करपा जाय, शाळे खातीर मदत दिवपा जाय, शाळे खातीर हें करपा जाय, तुमचे कडेन पयशे नात तर आपूण सुद्दां दिता. कोंकणी परिशदेचे म्युनिसिपालिटीचें काम करपा जाल्यार पयशे नात तर आपूण दिता म्हणून सांगपी तो रजिस्ट्रेशना खातीर. अशे तरेच्या सगळे क्षेत्रांत तागे आशिल्ले तळमळ आशिल्ली. पूण प्रसिद्धी पसून तो सदांच पेल्यान रावला, सदांच पेल्यान रावला पूण आपलें काम करीत रावला. नागेश बाबाची आतां नागेश बाब म्हणटा तो अशें हांव म्हणटा
की दड्डटो ज्वालामुखी आनी नारायण बाबा शांत दर्या. पूण दोगांची तळमळी एक प्रामाणीकपणी एक आशिल्ली. रेडिओचेर सुद्दां काम करतना नागेश बाबान त्या कामा कडेन सुद्दां वळ्ळें नासतना तो कोंकणीच्या मुवमेंटान गोंयच्या कसले जे जे प्रश्न येता त्या प्रश्ना कडेन तो सदांच झगडत रावला. ताजें जिवन म्हणजे संघर्शमयच आशिल्लें. जेन्ना 1975 आसपासची खबर कोंकणीचे वावर तो ह्या ललीत कार्यक्रमांतल्यान करचो आनी लोकांक आकर्शीत करचे हें म्हणपाची तागेली एक सूचना आशिल्ली. आनी त्या वेळाचेर ताणें नांव दिल्लें कोंकणी भाशा मंडळाक आशिल्लें तेन्ना लळितक म्हणून ताणें नांव दिलें लळितक. आनी हें लळितक तो म्हणलें काणकोण व्हरया. आनी काणकोण व्हरपाक तेन्ना म्हणजे कितें रावपाची वेवस्था बी सगळी हांवें करतालो. आतां उल्हासान बी जालें नवरात्रांत आमी थंय गेले. मागीर 5-6 कडेन आमी गेल्ली. तातूंत आशिल्लो एडवोकेट अरुण शिंगबाळ एडवोकेट एक. दुसरो आमचो स्वातंत्र्य सैनीक गजानन बाब रायकर ताका सुद्दां थंय व्हरताले जेन्ना शिवदास आशिल्लो. आनी अशी तरेची लळितकां आमी मल्लिकार्जून विद्यालय, श्रद्धानंद विद्यालय आनीक माशा निराकार विद्यालय आनी अशा सगळे कडेन आमी केल्यात. आनी 2-2, 3 दीस घेत ताजो फुडाकार हो सगळो ताका आशिल्लो. आनी ताजो परिणाम उल्हास भाटेकार सांगता तशें कोंकणीचें मुळावण रुजोवपाक भुरग्यां भितर रुजोवपाक हें काम त्या वेळाचेर ताणें केलां. मडगांव सुद्दां त्योच कार्यावळी आमी जाताल्यो. खूब कडेन कार्यावळी लळितकांतल्यान सुरवात जाल्यो. आतां तरेतरेचे सांस्कृतीक कार्यक्रम आयल्यात, वेगवेगळे कार्यक्रम आयल्यात. त्या वेळाचेर तशें बंधन नाशिल्लें. पूण गोंयच्या खंयच्याय हातूंत जर प्रश्न न्याय घडलो तर ह्या वयाचेर सुद्दां झगडपी तो आग्वादाक सारक्या थंय हॉटेल घालपा म्हळें तर थंय सुद्दां ताणें आवाज उठयलो. आनी आतां थंय तें सोऱ्याचें दुकान जालां म्हण नागेश बाबा पाटील ताजी पुतान तो आवाज उठयला. म्हणजे ही सुद्दां तांची फिरीट तांच्या घराक आसा. अशे तरेचे जंय जंय कोंकणीचे खंयचो प्रश्न आसत जावं भाशा कोंकणीच्या माध्यमाचो प्रश्न आयलो तेन्ना उदयबाब प्रमुख आशिल्लो. पूण त्या वेळाचेर सुद्दां भाशा प्रमुखाचेर सुद्दां त्या वेळाचेर झगडपी हो नारायण बाब हो आमचो नागेश बाब आशिल्लो. आनी नारायण बाबाचो सदांच पाठिंबो खंयच्यो परिशद जावं खंयची संमेलन जावं कोंकणीचो खंयचो प्रकार जावं तर थंय पयलीं जर आमचो आसत तर नारायण बाब आशिल्लो. आनी नारायण बाबाची खबर म्हणजे कितें तो मठग्रामस्थ हिंदू सभेच्या ह्या संस्थापक सदस्याचो एक वारसदार. जेन्ना ताका 70 वर्सां जालीं तेन्ना वाहिन्याक आनी ताजे बरें गेले अरे 70 जाले मठग्रामस्थाची भितर आमी दर वर्स सत्कार करतात. उन तुजो सत्कार करया. सत्कार सोडून म्हण आनी कितें सांग. आपूण तुमचे बरोबर आसा, तुमी कार्य करता हें करतात. आनी मागीर ताणें सांगलें आपल्याक सत्कार नाका, ही तुमी सुविनर काडटा न्ही ही जायरात आपल्याले म्हणून. आनी पयशे दिले. अशे पद्दतीन तो केन्नाच ताणें सत्कार करून घेतलो ना. पूण ताणें जें काम केलां तें काम तोखणाये सारकें. आयच्या तरुणांनी निस्वार्थीपणान कशें काम करचें आनी ताजे खातीर आपूण कशें काम करचें हें जर शिकपा सारकें आसत तर तें नारायण बाबा कडच्यान मेळटा. आनी आयचे जे जे कांय प्रश्न आसात त्या प्रश्ना कडेन अन्याय विरुद्ध झगडपाचें जर कशें आसत तें नागेश बाबा कडेन मेळटा. ह्यो दोनूय गोश्टी ह्या कोंकणीच्या माध्यमांतल्यान कोंकणी भाशा मंडळाच्या माध्यमांतल्यान ह्यो ताणें मुखार व्हेल्यो. ताका लागून आज कोंकणी भाशा मंडळान आज एक आर्ग ओंपपाची कार्यावळ केली. ही खूब मोठी संयुक्तीक हांव तांच्या दोगांकय चळवळ घेनासतना तांच्या आत्म्याक आर्ग ओंपता. देव बरें करूं. देव बरें करूं अनिल बाब. निमण्या सुवातेर मागता अनंत बाब अग्नी हांच्या लागीं विद्याभवन कोंकणी शाळा तशेंच रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिर हांच्या वतीन तांणी आपलें उलोवप करचें. आयज कोंकणींतले ज्येश्ठ फुडारी नागेश बाब करमली आनीक भाऊ मावजो हांकां आर्गां ओंपपा खातीर आमी हांगा सगळे जमल्यात. आनीक खेरीतपणान विद्याभवन कोंकणी शाळा आनीक रवींद्र केळकर ज्ञान मंदिर हांचे वतीन हांव हांगा उलोवपाचो आसा. नागेश बाब करमली हांचें योगदान कोंकणी भाशा मंडळाक आनीक ते वरवीं कोंकणी भाशा मंडळाच्या विद्याभवन कोंकणी शाळेक खूब आसा जाचो उल्लेख हाच्या आदीं वक्त्यांनी केला. नागेश बाब जेन्ना जेन्ना खंयच्याय कार्यावळीक मेळटाले तेन्ना कोंकणी भाशा मंडळाची विद्याभवन कोंकणी शाळा आयज एका वेगळ्या स्तराचेर पावल्या हाचो उल्लेख करताले, उमेद दिताले आनी आपले परीन कितें आदार जाय जाल्यार ताचें आश्वासन दिताले. भाऊ मावजो हे कोंकणी भाशा मंडळाच्या विद्याभवन कोंकणी शाळेचे एक संस्थापक जाचो उल्लेख आतांच अनिल बाब पै हांणी केलो. त्या वेळाचेर जेन्ना
मठ ग्रामस्थ हिंदू सभेची शाळा मराठींतल्यान चलपी मुळावी शाळा कोंकणींतल्यान करपाचो प्रस्ताव आयलो तेन्ना हांगा उदयबाब भेंब्रे अध्यक्ष आशिल्ले कोंकणी भाशा मंडळाचे आनी चंद्रकांत बाब केणी हे सेक्रेटरी आशिल्ले आनीक मठ ग्रामस्थ हिंदू सभेचे अध्यक्ष बाबू नायक आशिल्ले आनीक सेक्रेटरी चंद्रकांत बाब केणीच आशिल्ले आनी दोनूय संस्थांनी जे एक कॉमन हें आशिल्लें तातूंत भितर एक भाऊ मावजो आशिल्ले आनी जेन्ना मठ ग्रामस्थ हिंदू सभेची शाळा बंद पडटा अशें जालें मराठी शाळा तेन्ना ती कोंकणींतल्यान आमी चलोवया असो तरेचो प्रस्ताव भाऊ मावजो चंद्रकांत बाब केणी उदयबाब भेंब्रे हांणी मुखार हाडलो आनी तो आयज एका विशाल वृक्षाच्या स्वरुपांत 44-45 वर्सां उपरांत आमकां दिश्टी पडटा भाई मावजो आनी भाऊंच्या डायरीचो उल्लेख केलो म्हजे कडेन भाऊच्या डायरीचो फोटो मारिल्ले 2 दिसांचे हें आसात हांव मुद्दाम वाचतां कारण ते शाळे संदर्भांत आसात तारीख 12 जून 1979 तिळसना 6:30 वरांचेर कोंकणी भाशा मंडळांत नव्या KG शाळे संबंदांत बसका जाली अंदू वर्साच्यान जून 18, 1979 सावन श्री दामोदर विद्याभवनांत कोंकणी भाशा मंडळान कोंकणी KG शाळा सुरू करपाची थारायल्या ही तारीख 12 जून 1979 आनी ताजे उपरांत 18 जून 1979 ह्या तारखेक भाऊ मावजो आपल्या डायरींत बरयतात सकाळीं 10 वरांचेर श्री दामोदर विद्याभवनांत कोंकणी भाशा मंडळाची KG आनी मुळावी शाळेची श्री बाबू नायक हांच्या हस्तुकी उक्तावण समारंभ जालो आमच्या हिरेशाक ह्या शाळेंत नांव घालून आयज व्हरून हाडलो भाऊ मावजो सांगताले की त्या दिसाक एका भुरग्यान शाळा सुरू केल्ली विद्याभवन कोंकणी शाळा अपूर्वा भेंब्रे उदयबाबाचो पूत आनीक आयज ही शाळा 200 भुरगे आनी प्री प्रायमरी जवळ 100-125 भुरगे अशी जितली मॅक्झिमम भुरगे घेवप शक्य आसा इतले भुरगे घेवन चलता एका भुरग्यान शाळा स्टार्ट केल्ली आनी त्या वेळाचेर कशे तरेचो संघर्श करचो पडलो हाजो वेगळ्या वक्त्यांनी उल्लेख केला सो ताचें हांव रिपिटेशन करना पूण शाळा चलोवप तांकां टिचरींक त्या वेळाचेर रेंट मेळनाशिल्ली टिचरींचो पगार आनीक भुरगीं हाडपाक जाय म्हणून तांच्या येरादारीची वेवस्था हें सगळें त्या वेळाचेर भाऊ मावजो आसत महाबळेश्वर बोरकार आसत उदयबाब आसत बाबूय बाब वेरेकार आसत ह्या सगळ्या लोकांनी तन मन धन केलें आनी गरज पडल्यार त्या वेळाचेर आपल्या घरकान्नींची भांगराच्यो वस्तू सुद्दां अलंकार सुद्दां घाणाक दवरून किंवा घरच्या वेगळ्या हातूंतल्यान मार्ग काडून ह्या लोकांनी शाळा चलयली तो संघर्शाचो काळ आशिल्लो आयज आमी बरे दीस पळयतात मदीं फाटले एक 10-15 वर्सां फाटीं शाळेक मातसो वायट काळ आयलो वेगळ्या कारणां खातीर आनी हांगा पंढरनाथ बाब परब आसात मोजीन बाब आतायत हे ह्या वाठारांनी भोवन शाळेंत भुरगे हाडपा खातीर वावुरताले आनी त्या उपरांत रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिराची स्थापना जाली आनी परतून एक फावट विद्याभवन कोंकणी शाळेक गतवैभव प्राप्त जालें अशा वेळाचेर भाऊ मावजाक जितली उमेद जाली तितली म्हाका दिसता घडये खूब कमी लोकांक जाल्ली आसतली अर्थात उदय बाब आसा तांकांय जाल्ली आसतली भाऊ मावजो आनी ऑलमोस्ट 15 दिसांक एक फावटी शाळेंत येवप खबर घेवप सगळे टिचर्सांची म्हजी कॅबिनाक येवप खबर घेवप भाऊ बस च्या घेवया नाका तूं तुजें काम कर पासयेक वचप अशें ताजो नातू हांगा शिकता नातवाक मातशें धोकेवप पयसुल्ल्यानच आनीक तें करता आसतना म्हाका उठपाक दिवप ना तुजें काम म्हत्वाचें तूं तें काम कर म्हणून आनीक भाऊची कितें आशिल्ल्यो गजाली भाऊ सगळ्यांक सांबाळटालो म्हाका चेतन जेन्ना अध्यक्ष आशिल्लो चेतन बाबाचार्य तेन्ना ताणें म्हाका 50 फावट तरी विचारलां अरे चेतन मातशें धंद्याचेर बी लक्ष दिता मरे काय दिसभर कोंकणी भाशा मंडळ करीत आसता मातशें लक्ष दियात ताचेर म्हणून आमचो नित्य गेलो म्हाका याद जाता नित्याची कूड घरांत आशिल्ली आनी म्हाका भाऊ मावजाचो फोन आयलो कोविडाचो काळ आशिल्लो कोणाक येवपाक मेळनाशिल्लें भाऊ मावजो अक्षरशः ल्हान भुरग्या वरी रडला त्या दिसाक ल्हान भुरग्या वरी आपल्याक येवप शक्य ना पण अरे कितें खंयच्या पिरायेचेर आमच्या भुरग्यांनी अशे तरेन आमकां सोडून वचप अशे तरेची प्रत्येकाच्या बाबतींत ताजी एक कळकळ आसताली तळमळ आसताली सगळ्यांचेर बारीकसाणेन लक्ष आसतालें सगळ्या शिक्षकां कडेन इश्टागतीचें नातें म्हाका स्वताक ताजो खूब आदार मेळिल्लो फाटल्या 10 वर्सांक हे शाळा चलयता आसतना दोनूच पर्सनल यादी सांगता पण ते शाळे संदर्भांतले आसात म्हणून सांगता ह्या वर्साक म्हजो बर्थडे 31 मार्चाक जेन्ना जालो तेन्ना भाऊ मावजो आयलो म्हाका दिसलें म्हाका विश करपाक आयलो म्हणून म्हाका जाप केली आनीक सदां भशेन पासय मारता म्हणून असो भोंवपाक गेलो आनीक एक 5-10 मिनटांनी पळयल्यार म्हज्या कॅमेराचेर CCTV कॅमेराचेर हो टिचर्सां कडेन कितें तरी खबरो मारता आनीक एक 10-15 मिनटांनी पळय जाल्यार हांगा सगळे भुरगे जमल्यात भाऊ मावजान जवळ जवळ 10 दीस पयलीं म्हज्या टिचरांक फितूर करून मुद्दाम म्हणटा तांकां 4-5 किलोचो केक हाडून जवळ जवळ 600 भुरग्यांक पेडे वाटपाक हांगा हाडून म्हजो बर्थडे बऱ्या पैकी सेलिब्रेट केलो भाऊ मावजाक दिसतालें की शाळा जर आयज जर ह्या हाजेर पावल्या जाल्यार तातूंत भितर कांय लोक जे आसात प्रशांत आसा चेतन आसा अन्वेशाबाई आसा नित्य आशिल्लो ह्या लोकां बरोबर हांवूय एक आनी ताजी ताका सदांच तोखणाय करपाक आवडटलें गोपी सरान उल्लेख केला की खंय तरी 70 वाळपय आशिल्ले शाळेंत जर बरें कार्य चलता जाल्यार ताका दिसतालें की ताजी तोखणाय जावपाक जाय म्हणून
अशे तरेचो भाऊ मावजो सगळ्यांक बरोबर सांगाताक घेवन वेळा वेळार येवप हांगा आनीक आमकां आदार दिवप, नैतीक आदार दिवप, मुखार सरपाक प्रेरणा दिवप. केन्नाय जर कोंकणी भाशा मंडळ म्हणून म्हाका उगडास जाता चेतन आचार्य बाबाका केन्नाय अशी कोणें जर टिका बी केली अन्वेषा बाय सांगा आतां ह्या काळांत जाल्यार 2-3 नांवां आमकां आसतालीं जांचे कडेन उलयतकीत प्रेरणा मेळटाली आनी सुशेग मेळटालो. तातूंत भितर एक भाऊ मावजो आशिल्लो, उदय बाब आसा, भाई मावजो आसा. अशे लोकां कडेन उलयतकीत एक प्रेरणा मेळटाली. तातूंतले एक आशिल्ले भाऊ मावजो. भाऊन आमच्या स्कुलाक विद्याभवन कोंकणी शाळा आसात किंवा रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर आसात कितलींशींच इनामां दवरिल्लीं आनी नॉर्मली कोणी इनामां दवरतना आपल्या घरच्यांचें नांव दवरपाक सांगता. भाऊन आपल्या घरच्यांचें नांव दवरलीं नात. फक्त एक प्रायज भयणीच्या काय कोणाच्या नांवान आसा. बाकी सगळीं नांवां चंद्रकांत बाब केणीच्या नांवान, होनराय सरदेसायाच्या नांवान, रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिराचे 10वी पयलीं येवपी भुरग्याक जेन्ना प्रायज दिवपाक जालें कोणाचें नांव दवरपाचें? अरविंद बाब भाटीकार. गोंयांतलोच आतां पर्यंतचो सगळ्यांत हुशार मनीस आमी पळयिल्लो. ताच्या नांवान 10वीच्या पयलीं येवपी भुरग्याक प्रायज दवरपाक जाय. अशी तरेची वृत्ती आपल्या बरोबर आशिल्ल्याक सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाची ही वृत्ती भाऊन आमकां सगळ्यां मदीं आमची खेळयली. एक फोटो ताणें एक दीस हाडलो आमच्या राधाकृष्णनाचो 5 सप्टेंबराक आनी म्हज्या कॅबिनाक लायलो. तूं म्हणपा लागलो ताजे वाटेर चलता आनी एक फोटो लायलो स्टाफ रूमा काडून तुमी म्हणपा सगळ्यांनी ह्या वाटेन चलचें. अशे तरेचो एक वेगळी दिका दिवपी सगळ्या टिचर्सांक, म्हाका स्वताक आनी आमकां सगळ्यांक वेवस्थापनाक. पयर हिरेशाचो बर्थडे जालो 20 नोव्हेंबराक हांव चुकिल्लो नासत जाल्यार. म्हाका जवळ जवळ 10 तारखेक भाऊन फोन केलो आनी तांकां सगळ्यांक उलो करपाची एक वेगळी स्टायल आशिल्ली. म्हाका बाब म्हणटालो तो, चेतन अध्यक्ष आसतना किंवा प्रेसिडेंट अशे तरेन. आनी म्हाका फोन केलो मातशें म्हणपा मेळपाक जाय, केन्नाय बाजाराक आयल्यार मेळ. मुद्दाम आपोवप ना ताणें, आयल्यार मेळ. हांव रोखडेंच सांजचो आयलो मेळ्ळो. कसो आयलो? हांव म्हणल्यार गाडयेन आयला. गाडयेन बशी म्हणपा लागलो, गाडयेंत आयलो. आपल्याक म्हणपाक तुजे कडच्यान एक काम जाय पूण कोणाक सांगपाक जायना. आज हांव तुमकां सांगता हें म्हाका वयल्यान हांव जाणा रागान पळयता आसतलो भाऊ. म्हाका म्हणपा लागलो हिरेशाचो बर्थडे 20 तारखेक. हिरेश आपल्यालो पूत आपल्याक खूब बरें करता. आपल्याक भायर भोंवडावन हाडला, आतां परत लागला भायर भोंवन यो म्हणून. आनीक सकाळ फुडें म्हणपा लागलो आपल्याक मेळ्ळा शिवाय शॉपार वचना. आनी अशे भुरगे म्हणपा लागलो प्रत्येक आवय बापायक मेळचें अशें आपल्याक दिसता. आनी त्या खातीर वृद्धाश्रम एक दीस बंद जावपाक जाय अशें आपल्यालें स्वप्न आसा. स्नेह मंदिराक आनी म्हणपा लागलो संजीवन म्हणून जी संस्था चलता फोंड्या तांकां म्हणपा लागलो आपल्याक एक एक्स एमावंट दिवपाचो आसा. आनी हो बरो मोठो एमावंट एक्स एमावंट हो बरो मोठो एमावंट आपल्याक दिवपाचो आसा. तुवें फक्त एक आपल्याक पत्र तांकां करून दिवपाक जाय. आनीक कंडिशन कितें? आपलें नांव येवपाक जायना हें सदांवरी आशिल्लेंच पूण ताजे बरोबरच आपल्याल्या पुताच्या हिरेशाच्या वाडदिसाक दर वर्साक त्या जाणटे लोक जे तुमच्या वृद्धाश्रमाक रावतात तांच्या पानाचेर एक स्वीट पडचें. आनी केन्ना पर्यंत? जो पर्यंत तुमकां दिसता तो पर्यंत. हे एक वर्साक सुद्दां दिलं नाल जाता. अशे तरेची आपल्या भुरग्याच्या आपल्या कडेन वागपांतल्यान सुद्दां हेरांक देख मेळची अशे तरेची भाऊ कडेन वृत्ती आशिल्ली. पिकनीक जेन्ना जाताली तेन्ना म्हाका किंवा अन्वेषाबाई किंवा चेतन बाबाक एक फोन येतालो की गरीब भुरगे कोणी आसत जर जायत जाल्यार पयशे ना म्हणून पिकनिकेक वचनासतना ते उरपाक जायना. कितले भुरगे कमी पयशे पडटात ते सांगात. ते भुरगे पिकनिकेक वचपाक जाय ते आमच्या हातूंतल्यान येतले. बारीक बारीक गजालींचेर लक्ष आसतालें. ते पांटे दवरिल्ले आसा ते भाऊ मावज्याक लागून. आयल्यार अरे जाणट्या लोकांक ते थंयच्यान चलचें पडटा. आतां हे पांटे करून घे मरे. फॅनाचो वार हांगा कमी पडटा हांगा मदीं एक फॅन बसोवन घे मरे. येतालो आनी प्रत्येक गजाल बारीकसाणेन हांव धरून चलतां. रवींद्र बाब म्हणटाले की जे जितेपणीच अजरंवरपणाच्या वाटेन चलत गेल्यात तांची स्मारकां बांदची पडनात ते प्रेरणेच्या स्वरुपांतच उरतली म्हणून. विद्याभवन कोंकणी शाळेचो जेन्ना जेन्ना उल्लेख येतलो किंवा इतिहास आमी अभ्यास करपाचो प्रयत्न करतले तेन्ना जशें उदय बाबाचें नांव येतलें, चंद्रकांत बाबाचें नांव येतलें, बाबय बाबाचें नांव येतलें तितल्याच खरपणान आनी प्रखरपणान आनीक आदर्श आनी अभिमानान भाऊ मावजो हांचेंय नांव येतलें. हांव विद्याभवन कोंकणी शाळा आनी रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर ह्या दोनूय संस्थांच्या वतीन भाऊ मावजो आनी नागेश बाब करमली हांकां आर्गां ओंपता. देव बरें करूं आनंदा. हांगा ज्यो संस्था आनी तांचे प्रतिनिधी मुजरत हजर रावले आनी उलयले तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कांय संस्था आनी तांचे प्रतिनिधी हांगा हजर रावपाक पावले ना पूण मुजरत तांणी कळयलां की तांचें नांव आनी तांची आर्गां तुमच्या मेरेन पावोवची. तातूंत आमी पेडणेकार बार्देस अस्मिताय केंद्र, दिवचल कोंकणी सेवा केंद्र, सांखळी कोंकणी सेवा केंद्र, हेमाड बार्शे कोंकणी सेवा केंद्र, उक्ते मळब कोंकणी लेखक संघ आनी थॉमस स्टिफन्स केंद्र ह्या सगळ्या संस्थांनी नारायणबाब तशेंच नारायणभाऊ हांकां आर्गां ओंपल्या हे तुमच्या मुखार दवरता. हांव जाणा वेळ खूब जाल्लो आसा. सभा सोंपोवच्या पयलीं जर एक वा दोन खंयच्याय व्यक्तीक एक 2 ते 3 मिनटां चडांत चड उलोवपाचें आसत जाल्यार आमी वेळ दिवंक शकतात. फक्त 1 वा 2 व्यक्तींक दिवप शक्य जातलें कारण खूब उशीर जाला सगळ्यांक घरा पावपाचें आसा. जर कोणाकूय उलोवपाचें आसत जाल्यार तांणी माचयेर येवन 1-2 मिनटां आपलें उलोवप करचें.
नमस्कार. बाकीबाब बोरकरान देवाचे वर्णन केला. दयेचा दयेचा सागर, मायेचे आगर, आनंदाचे घर. आणि आज ज्या दोग लोकां बद्दल, ज्या दोग मनशां बद्दल आमी उलयतात, जाणी हालींच जांकां स्वर्गवास मेळ्ळो, तर ते ह्या म्हणजे दयावान आशिल्ले, मायावान आशिल्ले आनी आनंदान भरिल्ले आशिल्ले. एकच नागेश बाबाची एक म्हणजे तोखणाय कितली करची. आमचो शिकबाळ बाब फोडणी फोव करतालो, तर फोडणी फोवाची एकदां ताणें ताका पळोवन तितली तोखणायेन ताची नदर त्या शिंगबाळ बाबाचेर पडिल्ली. ती तोखणायची नदर खूब 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 कमी लोकां मदीं दिश्टी पडटा. आनी नारायण भाऊ तर इतलो तो बरो, तो म्हजो शेजारी, तो म्हजो एक लागींचो मनीस. इतलें बरेपण, इतलें आपुलकी म्हणटा ती आज खूब कमी जाल्या. तरी इतली आपुलकी ताजे मदीं आशिल्ली, इतली ताजे बद्दल प्रेम, ताजे मना प्रेम आशिल्लें, सेवाभाव इतलो आशिल्लो, इतलो काळजांत ताजे सेवाभाव आशिल्लो. आनी हो जर असो सेवाभाव, ही जर माया, ही जर आपुलकी, ही ओड आनी आपलेपण जें तांचे मदीं आशिल्लें, ताची तोखणाय आनी त्या तोखणायेंतल्यान आज आमच्या काळजांत एक तांचे बद्दल श्रेश्ठ श्रेश्ठ स्थान नारायण भाऊ आनी नागेश बाबा बद्दल. थँक्यू. देव बरें करूं. दोतोर वेंकटेश बाब हेगडे, दोतोर राजेंद्र बाब हेगडे. लळितकाक लागून हांव कोंकणी भाशा मंडळा कडेन पावलो आनी मागीर हांव जॉयंट सेक्रेटरी म्हणून काम केलां आनी सेक्रेटरी म्हणूनय काम केलां. तशेंच हें भवन बांदपाकय आनी अखिल भारतीय पयलें कोंकणी संगीत संमेलनय घडोवन हाडपाक म्हजो वांटो आसा. नागेश बाब म्हणटी आमची उर्जा, मशाल, उजो. आनी नारायण बाब जेन्ना हांव पयलो वांगडी जालो, जेन्ना हांवें 1982 प्रॅक्टीस स्टार्ट केली आनी कोंकणी भाशा मंडळाचो वांगडी जालो आनी आमच्या भुरग्यांक कोंकणी शाळेक घाली, विद्याभवन शाळेक, तेन्नाच्यान नारायण बाबा कडेन म्हजो संबंद आसा. उदय बाब, श्याम बाब आनी हे सगळे कोंकणी चळवळी करता. म्हणजे इतली वर्सांचो संबंद आमचो आसा. इतलेंच, मरण कोणाचूक ना. आनी ही पोकळी उरतली, पूण ती उर्जाय जी ताणें दिल्या, जी वाट दाखयल्या, जी कीट पेटयल्या, ती घेवन आमी नवे पिळगेक बरोबर घेवन मुखार वचचें. कोंकणीचो पयर नागेश बाबान जेन्ना ताजो 60 वर्सां कोंकणी भाशा मंडळ जालो तेन्ना सत्कार जालो, तेन्ना ताणें म्हणलें की आमी एक कोंकणीचें रोंप रोयिल्लें, इल्लोसो रोंपो आज ताजें व्हडलें रान जालां, अठंग रान जालां. ही उतरां. इतलें म्हाका सांगपाचें. देव बरें करूं राजेंद्र. जाणा आमच्या सगळ्यांच्या मना काळजांत खूब उमाळे आसात, पूण हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन नागेश बाब तशेंच नारायण बाबू हांकां आर्गां ओंपता. नागेश बाब आनी नारायण बाबू हांचो कोंकणी भाशा मंडळ जावं, विद्याभवन कोंकणी शाळा जावं वा एकंदर कोंकणी चळवळीक खूब व्हडलो बुनयादीचो वावर आसा. आनी ताच्या वावरांतल्यान, ताच्या कामांतल्यान आमकां सदांच प्रेरणा मेळत रावूं आनी कोंकणीच्या मळार आमकां काम करपाची आनी कुर्बा मेळूं अशें तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन मागता आनी ही सभा हांगा सोडली अशें जाहीर करता. सगळ्यांक देव बरें करूं.